नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कामुर्लेच्या थळाव्यांचो सन्मानाक खर विरोध, लोकांनी सन्माना आड राबयली सयांची मोहीम। हरमला पर्यटन हंगामाक सुरवात, हरमल दर्यादेगेवयल्या शेक रेस्टॉरंटाचो वेवसाय सुरू, मात दर्यादेगेचेर मुळाव्या साधन सुविधांचो उणाव। दिवचलचो बोड्डे ते व्हाळशी रस्तो अपघाती वाठार, हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो, सुरक्षे विशीं उपाय येवजणेची थळाव्यांची मागणी। सांतिस्तेव अपघात प्रकरणांतल्या बासुदेव भंडारीचो सोमारच्यान सोदवावर, पोरणे गोंय पुलीस आनी नौदळाचे डायव्हर्स अंडर वॉटर ड्रोनाचे मजतीन घेतले बासुदेवाचो सोद। तिळारीच्या कॅनालाची दुरुस्ती 2025 ते 26 मजगती जातली पुराय। तिळारी धरणा संदर्भात काडा बोर्डाच्या बसके उपरांत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती। चार मंत्री आसूनय फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलात दुयेंतींक मेळनात सारके उपचार, काँग्रेसीचो आरोप, फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची केली पळोवणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक लोकांनी खर विरोध केल्या उपरांत आतां सनबर्न खंय कामुर्ले वाठारांत येवपाचो आसा। कामुर्ले वाठारांतल्या थळाव्यांनी लेगीत वाठारांत येवपी सनबर्नाक खर विरोध केला। ह्या विशीं कामुर्लेकारांनी सनबर्ना आड सयांची मोहीम राबयली। पांचवोचार सैम आशिल्ल्या कामुर्ले गांवांत सनबर्न नाका तो दर्यादेग वाठारांत सनबर्न व्हरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आज आम्ही कॅम्पेन सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केल्या एगेन्स्ट सनबर्न आमकां हांगा नाका कित्याक तुमी सनबर्नाचो इंटेंशन कितें आहा आतां इट इज टुरिस्ट एट्रॅक्शन म्हणजे आमची कामुर्ली टुरिस्ट प्लेस ना। तुमी पयले सगळी ग्रीनरी आहा, डोंगर आहा आनी हावजींग कॉलनी आहा। इट इज नॉट अ कमर्शियल प्लेस। त्या खातीर ही आहा न्हू सनबर्न आहा तो तुमी टुरिजम प्लेस दॅट इज कोस्टल एरिया थंय व्हरपाचो, आमच्या कामुर्लेक डिस्टर्ब करूं नका। ह्या सनबर्नानसून मॅक्झिमम जे वायट वेव्हार आहा न्हू म्हणजे ड्रग्साचे, अल्कोहोल, परत आमची संस्कृती आहा ती नश्ट जातली। आनी ती नश्ट जाय म्हणून आमी फुडल्या पिढीक जे आमचे एक बरें उदाहरण फुडली पिढी एक कामुर्लेची बरी जावपाची असे प्रयत्न करतात। ते प्रयत्न खूब आसतलो आनी पीपल वील नवे जनरेशन वील एट्रॅक्ट टू ड्रग्स अँड दीस टायप ऑफ अल्कोहोल। फॉर दॅट पर्पज आमी हो सनबर्न आमच्या कामुर्लेन येवपाक दिवचेच ना आनी कशें दिवचें ना। कितें जाता तें जावं, आमकां वेरएस केल्यार जाता, कितें केल्यार। ही आतां कॅम्पेन स्टार्ट केल्या पळय, कितके दीस पर्यंत उरतली ही कॅम्पेन नेक्स्ट संडे कोन्नेदाची मिटींग आसा, तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दितले। ही बाय नेक्स्ट संडे पर्यंत आमी सगळे कॅम्पेनींग कंप्लीट करतले फूल कामुर्ले। कमीत 1000 तरी सिग्नेचरीज जातले आनी आमकां विश्वास आसा की मोर दॅन 1000 सिग्नेचर्स वील बी देअर फॉर दीस कॅम्पेन। कित्याक सांग बस सनबर्न आमी आयकल्या त्या प्रमाणे कामुर्ले मॅक्झिमम 90% वयर लोकांक नाका तो नाका म्हणटा। हांव म्हणटा हितून कितें कोणाचे आपापले पॉलिटिकल आपल्याक कितें म्हणटले हे काय ते हेतू दवरिनासतना इवन कामुर्ली पंचायत हॅज टू कम फॉरवर्ड टू ओपोज दीस। कित्याक सांग तेन्ना हांवें गार्बेज प्रोजेक्ट ओपोज केला तर इट इज ड्युटी ऑफ पंचायत टू ओपोज दीस। कित्याक तुमच्या स्वताची भुरगीं आहा कामुर्ले पंचायती मेंबर स्वताची भुरगीं आहा त्यांचे जर भवितव्य बरें घडोवपाक जाय जाल्यार मला सांगा पयसो म्हणजे सगळें म्हणून नाका। पयसो तुमकां जाता थंय खाया म्हटल्यार ह्या गोष्टीक पयसो करपाक वचोंक नाका भुरग्यांचे फक्त। पेडण्या दर्यादेग वाठारांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या। अंदू वर्सा शेक धन्यांक पर्यटन खात्यान बेगीनूच परवाने दिल्ल्यान शेक धनी खोशी आसात, मात दर्यादेगाचेर बिगर गोमंतकीय वेवसायिकांचे अतिक्रमण चालू आसा। तशेंच ह्या दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम, टॉयलेट्स तशेंच पार्किंग सारकिल्ल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा ना, देखून सरकारान हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा। ना ट्युरिस्ट कमी जावंक ना, इंडियन ट्युरिस्ट सुबेज वाडलेलो आहा। फॉरेनर मातशे कमी जाल्यात पूण इंडियन ट्युरिस्ट म्हणजे तितले वरा खातीर म्हणटा तो वराक लागून फॉरेन ट्युरिस्ट मातशे कमी जाल्ले। ह्या वर्सा पळय आमकां सगळ्यान बेगीन दिलां हेणें आनी ही 10 वर्सां आदीं जाताली। बाबू आजगांवकर पासून आसतना आमकां हितून ऑगस्ट सप्टेंबरान आमकां लायसनां मेवतालीं। तशीच आतां ह्या ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां येपाट दिल्ली आसात आनी हेतून आमकां इतलो फायदो आसा की आमकां शेक उबारतना आमकां म्हणत तो एक म्हयनो वयता सगळे मटेरियल हाडून उबें करपाक हें करपाक, तें आमकां करपाक मेवलें। बिचाचेर कितें आहा तें
आतां ह्या वर्सा मातसो पावस सुबेज लागला, नाजाल्यार इतल्यान आमकां दर्या बीच आमकां व्हडलो मेवतलो आलो. पावस लागल्या प्रमाणे तो बीच मातसो व्हांवन गेला, पूण आतां निकतो बत्ता तो. आनीक 15-22 दीस आनी तो सारको फूल येतलो जाग्यार, तेन्ना आमची शेकां आमकां घालपाक गावतली. पूण थोड्यांक ऑलरेडी मेवल्या. आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर रमण खंवटे खरेंच ह्या वर्सा तेणें आमचे शेतकारांची बरी तेणें कुयदाद घेतली आनी आमकां बेगींतले बेगीन आमकां लायसनां दिवपाक लायली. आनी डायरेक्टर बसून आमचो जो बाय आसा तेणेंय आमकां बरो प्रतिसाद दिला. कोणाकूच तो दवरिना, सगळ्यांक लायसनां क्लियर करपाक तेणें बेगींतले बेगीन तेणें युनिवर्सिटी घेतली म्हणून ताका हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आतां फुडलें काम कितें आसा तें आमचे ट्युरिजम मिनिस्टरान आमकां सांबाळचें. पेडणे म्हालांतल्या मोर्जी, आशवे मांद्रे, हरमल, केरी, तेरेखोल हांगासर पर्यटन हंगामाक सुरू जाल्या. त्या खातीर पर्यटक जे किनाऱ्या भागात येतात तांकां बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करपा खातीर सरकारान यत्न करपाची गरज आसा. अंदू बेगिनाच सॅक वेवसायिकांक परवाने दिवपाचें काम पर्यटन खात्यात आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्ली आसा. पूण ज्यो साधन सुविधांची गरज आसा ती साधन सुविधा आयज मेरेन पावूंक ना. बिचार जर नजर मारली जाल्यार काही प्रमाणान जे अतिक्रमणां सुरू आसात तातूंत लाकडी पलंग जे आपले बिगर गुमंतकीय वेवसायीक जे खाजगी जागेन जांची रेस्टॉरंटां आसात, सॅक आसतात, हट्स आसतात ते बिचाचेर थेट लाकडी पलंग कसलेच परवाने नासतना घालतात आनी अतिक्रमण करतात आनी थळाव्यांचेर केन्ना केन्ना सरकार कारवाई करता. हो प्रकार खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा आनी त्या हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोंयभर गाजिल्ले सांतिस्तेव अपघात प्रकरणात आतां नवी म्हायती सामकार आयल्या. म्हयनोभरा पयलीं जाल्ल्या ह्या अपघाता उपरांत सोमारच्यान बेपत्तो आशिल्ल्या वासुदेव भंडारीच्या कुडीचो सोद वावर सुरू जातलो. पोरणे गोंय पुलीस आनी नेव्हीचे डायव्हर्स ही सोद मोहीम राबयतले. नेव्हीचे डायव्हर्स खंय ही सोद मोहिमे खातीर अंडर सर्व्हिलन्स आनी रेस्क्यू ड्रोन हाडटले अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. 31 ऑगस्ट ह्या दिसाक सांतिस्तेव हांगा घडलेली घटना. वासुदेव भंडारी त्या दिसाच्यान गायब आसा म्हणजे समज तो उदकांत आसा जाल्यार उदकांत आसा जाल्यार तेजी बॉडी अजून पर्यंत कित्याक मेळ्ळी ना असो प्रश्न येता. आनी समज तो जिता आसा जाल्यार खंय आसा हो प्रश्न येता. जाल्यार हे जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चलता तेन्ना ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन तशेंच नेव्ही मेळोन हे इन्व्हेस्टिगेशनाक आतां सोमराच्यान जे नेव्हीचे स्पेशल डायव्हर्स आसात ते येवपाचे आसात. आनीक मेन म्हटल्यार हेंचे वांगडा जे नेव्हीचे जे स्पेशल अंडर वॉटर ड्रोन्स असतात ते हाडटले. आनीक हे जे ड्रोन्स असतात ते अंडर वॉटर जे सर्व्हिलन्स असतात ते करपाक किंवा रेस्क्यू करपाक हे ड्रोन वापरतात. जाल्यार हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते आता फुडें खंय पर्यंत वयता. आनीक वासुदेव भंडारीची बॉडी अजून पर्यंत पुलिसांक समज उदकान आसाशी दिसता जाल्यार ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर खंय तरी ती बॉडी मेळोंक शकता. ना जाल्यार समज वासुदेव भंडारी ह्या उदकान ना जाल्यार वासुदेव भंडारी आसा तरी खंय हो प्रश्न अजून कायम आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. व्हायरल व्हिडिओचेर मुखेलमंत्री आनी हेर मंत्री उलयतात पूण आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान केल्ल्या आरोपांची हांच्या कडेन जाप नाशिल्ली अशें काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकराचें म्हणणें. राजधानी पणजेंत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गिरीश उलयतालो. येवचलचो बोड्डे ते वाळशी मेरेनचो रस्तो अपघातांक आमंत्रण दीत आसा. ह्या रस्त्यार दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर सुमार 12 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करची जेणे करून ह्या रस्त्यार घडपी अपघात कमी जातले. तशेंच रश गाडी चलोवप्यांचेर नियंत्रण हाडपाक येरादारी पुलीस नेमान दवरचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. एक्सिडेंट प्रोन झोन असं जाल्ले आसा आनी एक्सिडेंट जायत आसा आनी खुबशे एक्सिडेंट बारीक बारीक जाता. पूण मोठे एक्सिडेंट जाल्या उपरांत थंय मनीस मरण आसा आनी पळोवंक गेल्यार रस्त्याक तशें काय हें ना म्हणजे रस्तो बरो आसा. पूण म्हाका दिसता की लोकांचे भुरग्यांचे रॅश ड्रायव्हिंग म्हणजे जे ड्रायव्हिंग जे करता ते जबरदस्त म्हणजे फास्ट स्पीड बी वाडयता म्हणून हें जाता. आनी दुसरे नियमाचें पालन करिना म्हणजेच
खुबशे हांवें पळयल्या की एक्सिडंट जाल्या उपरांत जे मेल्या तेंच्यांनी हेल्मेट घालूंक ना. म्हणून हांव भुरग्यांक नव्या पिढींतल्या सगळ्या भुरग्यांक विनंती करता की तुमकां जर रॅश ड्रायव्हिंग जर करूंक जाय जाल्यार ते वेगळे रोड आसता. ह्या ट्रॅफीक रोडाचेर तुमी जे लोक चलयता गाडयो चलयता तेजेर तुमी करूं नाका. तुमकां हांगा लोकांक सांबाळूंक जाय. तुमच्या खातीर दुसऱ्याक त्रास जाता, म्हणजे दुसऱ्या गाडयेक त्रास जाता, दुसऱ्यांक हें करता भियेता. म्हणून तशेंच थोडे कितें करता हांवें पळयलें की सायलन्सर आवाज फुटलेलो वापरता. तेज्या खातीर दुसरी गाडीवाले कोण जर भायर वता जाल्यार ती भियेता त्या आवाजाक. थोड्यांचो हॉर्न विचित्र हॉर्न घालता. म्हणून हांव म्हणटा कितें प्रॉपर तुमी तुमच्या जे कायद्या प्रमाणे आसा RTOन जो कायदो हे केल्लो आसा तेच्या प्रमाणे रावा आनी मागीर तुमी दोश दिता की रस्तो सारको ना. आमच्या आमदारान हांगा डिवायडर घालपाचे प्रयत्न घातले. आतां हांगा लोक म्हणजे की हांगा लायट नामले एक्सिडंट जाता पूण हे फोर आर्म म्हाका हांगा घातलेलो आसा तो घालून बसयला. तर हो फाल्यां हेजो हे जातले. आनी म्हणून आमी पुरेपूर कितें ना कितें हें करीत आसा की एक्सिडंट जावंक जायना म्हणून. तरी पूण तुमी लोक जे आहा भुरगे ते खंयच्याकच ड्रायव्हिंग करता कितें करता. म्हणजे एकदां थोडेशे हांवें पळयल्या की लोक म्हणटा हो नशेन आसलो म्हणजे पियोन. म्हणजे हांव म्हणटा कितें तुमी पिया जाल्यार म्हाजें कांय हें ना पूण रातचें पिया. दिसाचें पियोन तुमी जर गाडी घेतल्या मागीर तुमी कायद्यान सुद्दां आसात जाल्यार म्हणटले हो पियोन आसा. म्हणून हांव परत एकदां युवा पिढीक ह्या ITIच्या भुरग्यांक मी रिक्वेस्ट करता. ते कितें करता 3 जाण ITIचे भुरगे 3 जाण ट्रिबल सीट येता. हांगा डेंजरस आमचें जाल्लें आसा. कित्याक ट्रिबल सीट येवप आनी थोडे मुद्दम शो करपाक म्हणून हेल्मेट घालिना. हांगा हेल्मेट म्हणजे जीव तुमकां शो न्हय तुमच्या आवय बापायक घरा कडेन त्रास जाता. म्हणून परत हांव सगळ्यांक विनंती करता. धन्यवाद. दिवचल शारांत येवपी बोड्डेच्यान व्हाळशी ITI मेरेनचो रस्तो म्हळ्यार मरणाचो काळ जाल्लो आसा. ह्या रस्त्याचेर दिसान दीस अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. देखून बोड्डेच्यान व्हाळशी ITI मेरेनचो साधारण 2.5 किलोमीटर लांबायेचो रस्तो येरादारी खातीर सामको असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. आतां मेरेन बोड्डे ते व्हाळशी मेरेनच्या रस्त्यान खूब जाणांचे बळी घेतल्यात अशें कळटा. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर जाल्ल्या अपघातांत सुमार 12 जाणांक आपलो जीव हुडावपाचो पडला अशें कळटा. फाटल्या 10 म्हयन्यांत तर ह्या रस्त्यान 4 जाणांचे बळी घेतले. ह्या रस्त्याचेर ह्या अपघातांचे प्रमाण पळयत जाल्यार सामकी हुस्क्याची गजाल जाल्ली आसा. अपघातांची कारणां कितें आसूं येता मात मुखेल कारण म्हळ्यार चडशे वाहन चालक स्पिडीन वाहनां चलयतात तशेंच नेमाक पाळो दिनात. ताका लागून ह्या रस्त्याचेर अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. ह्या रस्त्या वयल्या अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर ह्या रस्त्याचेर कायम स्वरुपी ट्रॅफिक पुलीस दवरचे अशी वाहन चालकांची तशेंच सामान्य जनतेची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. तिळारी धरणा संदर्भात काडा बोर्डाची महत्वाची बसका जाली. वाट्ट 11 वर्सांनी जाल्ल्या ह्या बसकेत काडा बोर्ड परतून स्थापन केलो. गोंयच्या हद्दी भितर येवपी कॅनलांची दुरुस्तीची कामां 2025 ते 26 मजगती जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. जमीन घोटाळे आनी गोंय नोकर भरती आयोगाच्या विशयावयल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक उजरावन काडलो. जमीन घोटाळ्या विशीं नेमिल्ल्या 1 मॅन कमिशनान अहवाल दिलो तो खंय आसा? तो अहवाल लोकां खातीर कित्याक उक्तो केलो ना असो प्रस्नूय गिरीशान उपरासलो. तशेंच आसगांवांतल्या 78/2 सर्वे नंबरांतल्या जमनीचे कोफुसांव सुरू आसतना ताची सेल डीड कशी कितें केली अशेंय गिरीश विचारता. पळयात ताचें म्हणणें. मुख्यमंत्री क्लेम करता की आपले सुमोटो हे घेतले आणि 1 मॅन कमिशन जस्टिस VK जाधवान हेजे अंडर कमिशन अपॉइंट केलो. त्या कमिशनाक 2 वर्सां जाली. मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवपाक सोदता. त्या कमिशनान रिपोर्टूय तुजे कडेन सादर केलो म्हणून आयकूं येता. तो रिपोर्ट अजूनय पब्लिके मुखार उघडप जायना.
त्या रिपोर्टा अंडर तुवें कितले लोकांक पनिश केले हे तूं सांगपाक शकता? आजगावांक एक प्रॉपर्टी आसा, सर्वे नंबर 78/2. 78/2 ही गाजलेली प्रॉपर्टी, ज्या हितून लँड ग्रॅबिंगाचे मोठे प्रकरण आशिल्ले. हे कमिशन सगळे चालू असताना, इन्व्हेस्टिगेशन चालू असताना ह्या प्रॉपर्टीची सेल डीड तुझ्या सरकारान कशी केली, ती सेल डीड कशी झाली? तिळारी धरणा संदर्भात काडा बोर्डाची महत्वाची बसका जाली. वट्ट 11 वर्सांनी जाल्ले ह्या बसकेत काडा बोर्ड परतून स्थापन केलो. गोंयच्या हद्दी भितर येवपी कॅनलांची दुरुस्तीची कामां 2025 ते 26 मजगती जातली अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें दिल्या. तशेंच तिळारीच्या उदकाचो वापर हो प्राधान्यान शेती करपा खातीर जावपाक जाय. काडा बोर्डा खाला उत्तर गोंयांत 14,500 हेक्टर जमीन आसा. ह्या जमिनीचो शेती खातीर चडांत चड वापर करतले अशें मंत्र्यान सांगलें. एक अशें आसा की ही काडा बोर्डाची मिटींग 2013 पहिली मिटींग जाल्ली. ताजे नंतर काडा बोर्डाची मिटींग जावं नाशिल्ली. सो आमी बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट केलो आणि काल ताजी ह्या नवीन बोर्डाची पहिली मिटींग आणि एकंदर काडा बोर्डाची दुसरी मिटींग जाल्ली आसा. आता काडा बोर्ड म्हणल्या फुडें ताजे अंडर काडाची जी एरिया आसा ती जवळजवळ 14,500 हेक्टर्स आसा. त्या एरियेत सुदारणा करपा संबंधी किंवा शेतकरी लोक जे आसात तांकां प्रोत्साहन दिवपा संबंधी, तांकां मोटिवेशन करपा संबंधी जे कितें सरकारने स्किमी राबोवपा जातल्यो ते मागीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसूं किंवा आमचे WRD डिपार्टमेंट आसूं किंवा एनिमल डिपार्टमेंट आसूं किंवा फिशरीज डिपार्टमेंट आसूं, ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान तांकां सगळ्यांक गायडन्स, मोटिवेशन, ट्रेनिंग हे सगळें दिलें वतलें. हातूंत भितर ICR आसा तेय बी सहभागी जातले. आनी हें करता आसतना गोंयच्या हद्दी भितर जे कॅनल आसात आनी कॅनलाचे डिस्ट्रिब्युटरी आसात तांची रिपेर काम आमी हाती घेतिल्लें आसा. 2025 आनी 2026 म्हटल्यार हे रिपेर कॅनलाचे रिपेर वर्क्स आनी डिस्ट्रिब्युटरी वर्क्स आहा पळय न्ही ते पूर्ण जातले. जेणे करून सिपेज जे आसा ती सिपेज कमी जातली, सामकी कमी जातली आनी लोकांक वेळोवेळी जेन्ना उदकाची गरज आसा तेन्ना लोकांक उदक मेळटलें. फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांचो उणाव आसा. दोतोरांच्या उणावाक लागून लोकांक बरे त्रास जातात. पूण सरकाराक मात ह्या गजालीचो कांयच पडून गेल्लो ना असो आरोप काँग्रेसीन केला. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी शेनवारा फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. फाटल्या एप्रिलांत भलायकी मंत्री विश्वजितान फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांतले सगळे जागे भरता म्हणून सांगिल्ले, पूण खंयचे कडेन कांय ना. अजूनय दोतोर, नर्सी, तांत्रीक स्टाफांचो उणाव आशिल्ल्याचे दिसून येता अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांचें म्हणणें. फोंडे तालुक्यात 4 मंत्री आसून लेगीत उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दुयेंतींक सारके उपचार मेळनात हें फोंडेकारांचेर दुर्दैव आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. सरकार फक्त इव्हेंट करपाक व्यस्त आसा, लोकांच्या भलायकेचे तांकां पडून गेल्ले ना असो आरोपूय तांणी केलो. कोटीचे कोटी पयशे तुम्ही मोडटात इव्हेंटाचेर, अरे हाचेर मोडा मरे. हे आता CSR अंडर घेवप म्हणजे सेल्फ एडमिशन की आता ते डिले केला 2 वर्सां. अरे कंपनी म्हणटा आय विल स्पॉन्सर, 2 वर्सां डिले म्हणजे कितें नेगोशिएशन करता आपणाक कितें कमिशन कितलें मेळटलें पळय, सिंपल कमिशन सरकार. हेल्थ मिनिस्टर तुमकां फेल जाला कसो दिसता काय ओवरऑल प्रशासन गव्हर्नमेंटाची फेल जाला? म्हाका एक सांग, एक इश्कॉल आसता, आमी टिचरींग घेता, हेडमास्टराकूय एम्प्लॉय करता. स्टुडंट जर फेल जाले जाल्यार कितें करतले? हेडमास्टराक काडून उडोवपा जाय न्ही, डिसायड करपा जाय. हेल्थ मिनिस्टर पास जाला काय ना पळय, इज इट फिट? सरकाराक रीण काडून इव्हेंट करपाक शकताय, खंय ना खंय लोकांनी जी बारीक सुविधा जावं एक जनरल सर्जनिंग आसपाक जाय, जावं रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटात CT स्कॅन मशीन. सरकार भिकार जाला. CT स्कॅन मशीन CSR अंडर रावता येवपाक, सरकार कितें करता? ही बारीक सुविधा स्कॅनिंग करता आसतना ऑपरेशनां जाताय. टू ऑपरेट, से देर इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेटिंग हियर. How does he check based on an X-ray? You cannot be that precise compared to an MRI or a CT scan machine. And we now Maga Disa, the priorities of this government is only about event, only about corruption, only to spread आमची जी communal harmony हा ती वाट लावपाक हे सरकाराचो लक्ष हा. जे स्थानिक लोक हा तांकां जी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस हॉस्पिटल अरे तेच ना हांगा. बट ती बाबडी सुप्रिटेंडंट ती आतां एक्चुअली खरें हांगा डेप्युटी सुप्रिटेंडंटाचो पोस्ट वेगळो ना, तिका आतां एडिशनल चार्ज दिला. शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट. हाजे वयल्यान तुमी पळयात की जे हॉस्पिटलाक हेड करपाचो जो मनीस आसा तोच ना.
पण हे सरकार, हे मंत्री आणि हो मुख्यमंत्री आमकां लोकांचे पडलेले ना. पुढे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आवर लिडर वास्तुस्थिती जेन्ना हांगा येवन पळयता तेन्ना अजूनही पोस्ट वेगळटा. ज्या ह्या हॉस्पिटलाचो जो हेड आसा, हू हॅज टू हेड दीस हॉस्पिटल, दॅट इटसेल्फ इज वेकंट. सो लोकांक आनी न्याय खंयच्यान मेळटलो? म्हाका दिसता ही परिस्थिती आज हेल्थाची गोंयभर जाल्ली आहा. एक रिट पिटिशन फायल जाल्लें ह्या सरकाराचेर गेल्ल्या वर्सा. हे कितें हे कदंबा ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस जाल्या की 2 पेशंट येतकीच आमी एम्ब्युलन्स सोडटले? म्हाका दिसता दिस इज अ सॅड स्टेट ऑफ दीस पोंडा सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट सब. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजे सावन कुळ्या वचपी रेंट कार अचकीत मोल्याच्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत कोसळ्ळी. कार चलोवपी पर्यटकाचो कारवयलो ताबो गेल्ल्यान कार व्हाळांत पडली. कारीक एक पर्यटक जोडपे आशिल्ले. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक तांच्यांनी कळीत केलें. तांणी घडणूक थळाचेर येवन कारींतल्या पर्यटकांक सुखरूप भायर काडले. दिवचलच्या कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या सैमीक कोळम तळ्याचो पर्यटनाच्या नजरेन विकास करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तांबड्या कमळां खातीर फामाद आशिल्ले हे तळे कारापूर गांवचे वैभव आसा. ह्या तळ्याची हिंटरलँड पर्यटना खाला उदरगत करपाक वाव आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. कारापूरच्या अंतर्गत रस्त्या कुशीक कोळम वाड्याचेर भर लोकवस्तीक लागून एक व्हडलें सैमीक तळें आसा. कोळम तळें म्हूण ह्या तळ्याक वळखतात. शेतां आनी भाटां खातीर वर्दन आशिल्लें हें तळें मात आतां प्रदुशणाच्या चपक्यात सापडला. सैमीक देणगी आशिल्ल्या तळ्याचें संवर्धन जावपाची फुडाराची गरज आसा. ह्या तळ्याची उदरगत करून सुशोभीकरण केलें जाल्यार पर्यटनाक चालना मेळपाची शक्यताय आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या तळ्याची पर्यटनाच्या नदरेन उदरगत करची असो प्रस्ताव थळावे पंचायतीन 12 वर्सां पयलीं सरकाराक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. कारापुरा जे आमचे कोळमवाडा कोळमवाडा भोवाडा तळे आसा. ते तळे आमचे तळ्याचे जे पाणी आसा ते आमच्या सकयली शेतां आसा. कुडप वाडा म्हणून सकयल आनी भाटां आसा. हे पाणी कितले वर्सां मेरेन हे पाणी तळ्याचे हाडून हे पाणी शेतांक मागीर भाटांक अशे तरेन सगळी कडेन हेचो जो पाणयाचो आसा निस्तर जाता. तेन्ना म्हाजी एक मागणी आसा आनी आमच्या सगळ्यांचीच अशी म्हटल्यार जाता मागणी आसा की हे तळे जो तळ्याचो विकास जावचो. हे तळे एक पर्यटन दृश्टी जे तळे आसा तेचो बरो विकास जावचो सरकारान. आनी म्हत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ह्या तळ्यान जी सुंदर अशी तांबडी अशी फुलां तिचे हे आसा कमळां ही कितली वर्सां मेरेन थंय आमी पळयता. आमच्या ल्हानपणांत पळयता आमी कमळां लाल कमळां सुंदर एक वातावरण थंय दिसता पळोवपाक. तेन्ना जर त्या तळ्याचो विकास जालो जाल्यार कारापूर गांवांत एक विकास म्हणजे फाल्यां एक दृश्टीन भुरग्यांक थंय रोजगार मेळटलो. थंय जायत्यो अश्यो गोश्टी घडटल्यो, बऱ्यो गोश्टी घडटल्यो आनी सरकारान हेजेर गंभीर्यानी आनी आमच्या आमदारा कडेन आमी मागता तेणी एकदां उलोवन बी दाखयल्लें की हें जावपाक जाय. तेन्ना बरें दिसता. हांव सांगूंक सोदता सरकाराक आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक हेजेर गांभीर्यान विचार जावचो आनी हे तळें एक सुंदर अशें एक वातावरण गांवांत निर्मिती जातली. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.